प्राथमिक शिक्षण मातृभाषेतून प्राथमिक शिक्षण मातृभाषेतून मनोहर पर्रीकर पास की अरे फटायला रे फटायला अरे फटायला रे फटायला भारत माता की जय। ही प्रॉमिस न पाळटा ताणे गोंयच्या लोकांचो घात केलो, मोठ्यो मोठ्यो गजाली मारल्यो। म्हाका याद जाता 1962 जेन्ना चीना बरोबर आमचे युद्ध जालें भारत सैन्याचे, तेन्ना चीनी सैनीक जेन्ना भारतीय जवानाचेर हल्लो करपाक येताले तेन्ना लाउड स्पीकर घेवन येताले आणि त्या लाउड स्पीकराचेर घोषणा दिताले। ती घोषणा हिंदी चीनी भाई भाई आणि एका वटेन घोषणा हिंदी चीनी भाई भाई आणि दुसऱ्या हातान मशीन गना जी आसा ती चलयताले आणि भारतीय सैनिकांक चिते मारताले। अशाच प्रकारचे क्रौर्य जे आसा हे मनोहर पर्रीकर हांगा गोंयांत करता। आमी इंग्लिशच्या विरुद्ध ना, पण प्राथमिक शिक्षणाक मोदी गव्हर्नमेंटाच्या खंयच्याच राज्यान गॅरंटी मेळना। फक्त मनोहर पर्रीकर ह्या पातक्यान माय भाषेचो घात करून हांगा इंग्लिशीक अनुदान चालू केल्लें आसा। यू टर्न म्हणून प्रसिद्ध आशिल्लो, आता नवे गव्हर्नमेंट आयले, 21 वयल्यान लोकांनी तांकां 13चेर देंवयले। आता आमी ठरयला आणि गोंयच्या जनता ठरयतली, हो जर मातृभाषेचो घात करणारो मनीस जर आसलो 13 वयल्यान 0चेर हाडपाक जाय, 13 वयल्यान 0चेर हाडपाक जाय। हे गव्हर्नमेंट जे गव्हर्नमेंट मातृभाषे कडेन खेळ करताले, आवय कडेन सौदा करताले, ते सरकार जे आसा ते केदें शाण्याचे जरी असले, चंद्रा वयल्यान जरी शाणो आयलो जाल्यार ताजे टिकपाक जायना। आवयचो खून कोणूच करिना, आवयच्या प्रती सन्मान दवरचो पडटा आणि आमी तांकां परत परत 13 जाणांक तरी निवडून दिले। हे 13 जाण फुडले फावट निवडून येवंक जायना। भारतीय जनता पार्टी नावाचो कलंक जो हाजेर आसा, जो वचनां दिता आनी फटयता, तो कलंक नेस्तनाबूत करपाक जाय। आज आमी हांगा जे जमिल्ले आसा ते गोंयभर 18 प्रभागांनी अशा प्रकारची धरणां जाली। ही धरणां ही प्रातिनिधीक स्वरूपाची आसा, ती शक्ती प्रदर्शनां ज्या वेळाचेर जाय त्या वेळाचेर करताले। हे प्रातिनिधीक स्वरूपाचे निषेध धरणां 1 वराचो जो आसा तो कळूनय पर्रीकराच्या गव्हर्नमेंटाक की ताणी केदो मोठो घात केला। तो ताणी डिक्लेअर केले मदीं इलेक्शन लागीं पावल्या बरोबर 400 रुपया एका विद्यार्थ्याक एका म्हयन्याक दितले। खरे म्हणजे 12 लाख दितले नव्या शाळेंत कोंकणी मराठी म्हूण डिक्लेअर केल्लें। 1 पैसो आतां पर्यंत दिवना, ती स्किमूच काडून उडयली।